दिस विल बी इन हिस्ट्री कारण केटरर्स असोसिएशन ऑफ गोवा ही जी बॉडी आज स्थापीत जाल्ली आसा अँड आमच्या बरोबर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ह्या असोसिएशनाचो कुंदन फोगेरी बाब आमच्या बरोबर आसा. वेलकम अ यूथ, डायनॅमीक यूथ म्हणपाक शकता जाका खरेंच बिझनसान एज अ बिझनसमॅन खुबश्यो गोश्टी चिंतून आनी येवजून फुडें व्हरच्यो पडटा. कुंदन बाब येवकार तुमचे आमच्या शोन. थँक्यू व्हेरी मच. ओके सो केटर्स असोसिएशन ऑफ गोवा हे जे तुमी आतां स्थापीत केल्ले आसा ताचे मेन उद्देश कितें आसतलो? केटरर्स असोसिएशन ऑफ गोवा आमी जे आतां स्थापीत केल्लें आसा हाचो मेन उद्देश जर हांव तुमकां सांगून वचत जाल्यार इतलोच आसा की गोंयचे आमचे जितले केटरर्स आसा तांकां आमी एकठांय हाडूंक सोदतात आनी ती युनिटी सदांच कायम रावची आनी सदांच चडांत चड वाडत रावची. सो एकमेका बरोबर आमी रावन एकमेकाक आमी हेल्पींग हँड म्हणून काम करूंक शकतात. हाचे पयलीं केन्ना गोंयान अशें जावना की गोंयान केटरर्स केन्ना तुमी एकठांय पळोवंक नासतले, पण आयज जो आमचो इव्हेंट जालो ताळगांवच्या कम्युनिटी हॉलान आयज आमी पळयता की आयज गोंयचे हांगासर कमीत कमी आमकां 100 ते 150 केटर पळोवपाक मेळटात. तशेंच ऑल इंडिया FAIC जे दॅट इज फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया केटरर्स जी हांगा एजीएम जाली त्या निमतान हांगासर 500 ते 600 सुमार अखंड भारतांतल्यान केटर आयिल्ले आसात. कुंदन बाब म्हाका एक सांगा की हो जो बिझनस आसा सद्या खूब फास्ट ग्रो जाता, नॉट ओन्ली इन गोवा पॅन इंडिया जर आमी ताचो एक पिक्चर पळयत जाल्यार खूब फास्ट ग्रो जाता. सो हातूंत एम्प्लॉयमेंटूय जनरेट जाता. आमच्या गोंयानूच जर तुमी गेल्यार एक लग्नाक सुद्दां जर किंवा वेडिंग करता किंवा आनी काजराक सुद्दां जाल्यार अरावंड 40 to 50 जे एम्प्लॉईज त्या टायमार वर्क करता. सो त्या दृश्टिकोनातून कशें पळयता तूं? केटरिंग इंडस्ट्रीचे खाशेलेपण अशें आसा की हांगासर नॉट ओन्ली स्किल्ड पण अनस्किल्ड सुद्दां जे लेबर आसात तांकां सुद्दां केटरिंगान वाव आसा. फॉर एग्जाम्पल केटरिंगाची जी कामां थोडे अशे लोक करूंक शकता एक वेळ तांच्या कडेन एज्युकेशन नासत, दे आर नॉट स्किल्ड, पण ते जी कामां करूंक शकता ते आनी कोण दुसरे करूंक शकना. सो एक बारीकशें एग्जाम्पल सांग म्हणल्यार एक पानवालो जेन्ना आमी कसल्या एक फंक्शनाक वतात, जेन्ना भायर सरता आमी एक पान खावन वता, मे बी तो पानवालो एकदां अनपड आसता पण स्टील तो जे काम करता तो आनी दुसरो कोण करूंक शकना. बरोबर. एज अ तुमी ज्यो कितें गजाली सांगल्यो एक प्रेजिडंट ह्या नात्यान जर पळोवंक गेले जाल्यार येस खूब युनीक तांचे गजाली आसा आनी चिंतपा सारक्यो गजाली आसा. सो फर्स्ट प्रेजिडंट ऑफ दीस असोसिएशन फुडल्या 5 वर्सांक तुमी हे असोसिएशन किंवा फाटल्या 10 वर्सांक खंयसर पळयता तुमकां कितें साध्य करपाक जाय? थ्रू असोसिएशन आमचें एक स्वप्न आसा. म्हणजे जेन्ना आमी आतां सुरवात जस्ट केल्ली आसा तेन्ना आमचे पयलो जो ध्येय आसा की चडांत चड मेंबर आमच्या असोसिएशनान जॉयन करून घेवप आनी आमकां खूब बरें दिसलें. वी आर फिलींग व्हेरी मच एनकरेज की चडांत चड केटरर्स इवन सिनियर केटरर्स अशे केटरर्स जे एका टायमार केटरिंग करी आशिल्ले पण नाव दे आर नॉट इन टू दीस बिझनस ते सुद्दां आमच्या ह्या कार्यावळीक आयले आनी तांणी जो सपोर्ट दाखयलो आनी तांणी जो आमचेर विश्वास दाखयलो आमकां खूब बरें दिसलें. आमी आजच्यान जर 5 वर्सां फुडें जर आमी जेन्ना एसोसिएशन तूं जर विचारता की तूं खंयच्या हातून पळयता नजरेन, तर हांव एक सांगूंक सोदता की आमचें एक स्वप्न आसा. इन गोवा वी वॉन्ट टू हॅव आवर ओन इन्स्टिट्यूट where we will be training some unskilled peoples to do all these service things and all. जावं वेटराचें काम जावं, बिकॉज आमकां खबर आसा जेन्ना आमी एक कडेन सर्वीस करता तेन्ना प्रत्येक कडेन नॉट नेसेसरी की आमकां प्रोफेशनल स्टाफ मेळटलो. सो एकदां अनस्किल्ड लेबर्स घेवन तांकां ट्रेन करून काम करून घेवचें पडटा. बिकॉज केटरिंगान एकदां रिक्वायरमेंटूय तसो आसता, एकदां एका ग्रावंडार 250-300 लोक काम करतात. सो आमचें एक ध्येय आसा की वी वॉन्ट टू हॅव अ इन हावस इन्स्टिट्यूट ज्या जाग्यार भुरग्यांक ट्रेनींग मेळटली, तांचो आमी स्कील डेवलप करतले आनी तांकां आमी एक रोजगार उपलब्ध करून दितले थ्रू केटरर्स असोसिएशन. तातूंत तांकांय बरें पडलें आनी मे बी तांकां थोडो एक्सपिरियन्स मेळटलो, तांकां 2 पयशे जोडपाकूय मेळटले. सो हो एक उद्देश आसा. तशेंच जाता तितले चड आमी चॅरिटीचे प्रोग्राम करूंक सोदतात, कित्याक की केटरिंग म्हणल्यार जेवणाचो वेवसाय आनी म्हाका जाल्यार अशें दिसना की एज अ केटर म्हणून म्हाका एक गजाल सांगपाक खूब गर्व दिसता की आमी खूब पवित्र अशा वेवसायान आसात. सो जाता तितली चॅरिटी थ्रू फूड. आयज कितलेशेच ओल्ड एज होम्स आसात, कितलींशींच अनाथ आश्रमां आसात किंवा कितलेशेच अशे लोक आसा आमी एका टायमार एका जाग्यार पळयता की कितलीशींच अन्नाची नाशाडी जाता आसतली. आमचो एक प्रयत्न आसा की जाता तितली वेस्टेज कमी करप आनी जाता तितले ओल्ड एज होम्स ऑर सम मे बी अनाथ आश्रम जे आसता ऑर्फनेज तांकां हेल्प करप आनी अन्नाची नाशाडी जावपाक जायना, ते जेवण सेव करपाक कितें तरी आमी उपाय काडपाचो आमचो एक यत्न आसा. बरोबर. सो आमच्या बरोबर असले प्रेसिडेंट ऑफ केटरर्स असोसिएशन ऑफ गोवा जे पहिले प्रेसिडेंट आसा कुंदन बाब. थँक्यू व्हेरी मच टॉकिंग विथ अस. थँक्यू. वेलकम. थँक्यू व्हेरी मच. तुमच्या कडेन उलोवन खूब बरें दिसलें. आय वूड रियली लायक टू थँक प्रुडंट तुमी हांगा आयल्या बद्दल.
खरेंच आमकां आयच्या ह्या कार्यावळी उपरांत ह्या सद्याच्या जे आमी सिनारियोचेर जे आसात आमकां खरेंच मिडियाची आनी प्रेसची खूब गरज आसा आमचें एसोसिएशन जाता तितलें फामाद करपाक. हांव एक अपील करपाक सोदतां वता की जाता तितल्या केटरर्सांनी प्लीज आमचें एसोसिएशन हें जॉयन जावचें. हांव अशें म्हणना की आमचें एसोसिएशन हें आमचें आनी तुमचें हें केटरर्सांचें एसोसिएशन आसा. आयज ह्या वेवसायाक एक बऱ्यापैकी रिस्पेक्ट समाजान मेळ्ळो आसा, प्राप्त जाल्लो आसा. एक पवित्र बिझनसान आमी आसात आनी हाचे फुडें अशेंच चालू उरतलें आनी हो रिस्पेक्ट आमी हाचे फुडें असोच जोडीत वचपाक जाय. हांव परत एकदां तुमकां सगळ्यांक अपील करता केटरर्सांक की प्लीज तुमी जाता तितल्या संख्येन एसोसिएशन जॉयन जायात. लोकांक सगळ्यांक खूब 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 धन्यवाद. आमचे जे कस्टमर्स जे क्लायंट्स आसात जे बरे मागपी आसा तांच्या आशिर्वादा शिवाय आमी फुडें वचूंक शकनात. तशेंच जे आमचे सिनियर आसात जे सिनियर केटरर्स हॉटेलियर्स जे आसात तांकां हांगासल्यान एक म्हज्या थ्रू एसोसिएशनच्या थ्रू एक प्रणाम सादर करपाक सोदता. तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं. तुमचो आशिर्वाद सदांच आमचे बरोबर आसुनी. थँक्यू. केटरर्स असोसिएशन ऑफ गोवा जांचो आयज तांचे ओपनिंग जाला अँड म्हाका दिसता की एक खूब व्हडली सक्सेस आसा तांच्या खातीर. अँड आमच्या बरोबर आसा आमोणकर केटरर्सच्यान प्रदोष आमोणकर. प्रदोष, वेलकम टू द शो. सो सगळ्यात बरी कॉंग्रॅच्युलेशन्स. म्हाका दिसता खूब व्हडलें पावल तुमी मारलेलें आसा. इतलीं वर्सां जालीं केटरिंग बिझनस आमच्या गोंयांत बऱ्या तरेन फ्लरीश जाता, पूण एक गजाल जी जावपाक जाय आशिल्ली ती आयच्या दिसा जाल्ली आसा. सो हाचें म्हत्व कितें आसा, म्हणजे असोसिएशन करपा फाटलें एक उद्देश कितें आशिल्लो? FAIC जे आसा फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया केटरर्स ते आमकां एप्रोच जाले की तुमी सगळे जे आसा ते फेडरेशनान जॉयन जाया आनी आमची एक व्हडली संघटना जातली. आमी एक घेवन आमी एकामेकाक बऱ्यापैकी मदत करूं शकतले म्हणून आमी सगळे आमचे गोंयचे जे केटर आमी जाता तितले सगळ्यांक आपयले, पूण थोडे येयले ना. कित्याक गोंयान एक केटर केन्नाच एक नासले. हे आमकां मातशे खूब त्रास जाले हाडपाक तांकां, पूण आमी हाडले एकी कडेन आनी आमी FAICक जॉयन जाले पयलीं सगळे जाण. अशे खुबशे केटर आसा की हांव इंडिविज्युअल नांवां घेयना कित्याक खूब केटर आहा ते सगळे जाण आमी केटर फिदाल करून मिटींग घेतली आनी आमी FAICक गुजराताक गेले. गुजराताक वचून आमकां थंय कळ्ळें की गोंयान एक कॅटरिंग म्हणटा तें कांयच ना. आमी थंय जवळ जवळ 200-250 वरायटी पडल्यो इन वॅज. आमकां दिसलें कितें की बाबा हे कॅटरिंग इतलें कितें आसा तें अनबिलिवेबल. आमचे कडेन फक्त लग्नाक 12-13 आयटम चलता, 2-3 स्वीट चलता आनी थंय आमी शिकले की बाबा कॅटरिंगान खूब कितें आसा. म्हणून आमी तेंचे कडेन जॉयन जाले. आमी ताका विचारलें बाबा आमी फायदो आमकां कितें हे जेवणा पासून जेवण हे आसतात न्हय तेच्या उद्दर फायदो घेतलो. तेणें कितें जालें की अशे खूब जे नॉर्म्स आसता ताका आमी सगळे एकट्ठे जाले जाल्यार आमी झगडूंक शकता, आमकां आमचो हक्क मेळूंक शकता. कळ्ळें. मागीर तेंच्यांनी आमकां कितें सांगलें की तुमी एक काम करा की प्रत्येक हितून स्टेटीन एसोसिएशन आसा, थोडे कडेन ना तुमी ते फुडें सरून तुमी करूंक जाय. म्हणून आमी 1 वर्स जालें तेजेर आमी एकटे येवन खूब काम करून मेंबर करपाचे प्रयत्न केले, पूण अजुनूय आमकां त्रास जाता. पूण आतां आमचे कडेन 25-26 मेंबर जाल्ले आसा
टोटल कितले मेंबर आसा सध्या? सद्या म्हाका दिसता गोंयांत कॅटर खूब आसा ते सद्या आमच्या तरी डेटा तरी 200-300 लोकांचो आसतलो पूण म्हाजे कडेन तरी 1700 डेटा आसा भितरले आमचे ऑलरेडी 25-26 आनी आयज म्हाका दिसता डेटा खबर ना 7-8 30-35 जावं शकता आयच्या डेटी पर्यंत आनी तांकां फायदो असो जातलो की न्यू कॅटर म्हणजे थोडे नवीन कॅटरर्स हे कशें आसा हांकां अजून खबर ना की खंय कितें कितें मेळटा तें आनी दिल्ली कन्वेन्शन जाता व्हडली कन्वेन्शन्स थंय तुमी वयशीत जाल्यार तुका न्यू कॉन्सेप्ट्स न्यू सेटअप्स हे सगळे पळोवंक मेळटा आनी तुमी समज एक कॅटिंग एसोसिएशन ऑफ गोवान जोडले आनी फेडरेशन ऑफ ऑल इंडियाक जॉईन जाले तुमकां सगळे कितें नवीन नवीन प्रयोग आसा ते पळोवंक मेळटले आनी घडोवंक शकतले. केटरर्स एसोसिएशन ऑफ गोवा के फाउंडर प्रेसिडेंट के नाते से बोलते हुए मुझको बहुत गर्व महसूस हो रहा है. गोवा के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले गोवा के बारे में एक बात आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वो ये है कि गोवा के लोग इधर से नहीं इधर से सोचते हैं. थैंक यू वेरी मच. गोवा का जो ये केटरर्स एसोसिएशन है ये आज से 1.5 साल पहले एक सिर्फ सोच थी, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग आगे आए और उन्होंने तय किया कि विल हैव अ केटरर्स एसोसिएशन इन गोवा. हमने एक बात देखी कि पूरे इंडिया में देयर इज अ FAIC, देयर इज अ फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया केटरर्स, लेकिन गोवा में आज तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि जिस प्लेटफॉर्म पे सब गोवा के केटरर्स एक बैनर के अंडर यूनाइटेड हो जाए. मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ इस वक्त जब मैं देख रहा हूँ कि आज गोवा में आई थिंक दिस इज अ हिस्ट्री टिल नाउ कि गोवा में आज किसी एक रूफ के नीचे इतने सारे केटरर्स एक टाइम पे एक साथ जमा हुए हैं. थैंक यू टू ऑल माय फेलो मेंबर्स. गोवा के जितने भी हमारे सदस्य हैं, मैं बहुत दिल से कहना चाहूँगा कि सबने ये जो हम आज देख रहे हैं, ये जो भी हमने व्यवस्था आज की है, वो सब कामयाब करने में सबका बहुत बड़ा हाथ है. गोवा का केटरर्स एसोसिएशन ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है विद गवर्नमेंट ऑफ गोवा. वी आर लुकिंग फॉर मोर एंड मोर केटरर्स टू कम एंड जॉइन द एसोसिएशन. गोवा के एसोसिएशन की बहुत खास बात यह है कि वी ऑल आर यंगस्टर्स एंड वी आर इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ केटरिंग. इधर आपको कोई भी ऐसा मेंबर नहीं दिखेगा who is above 55 or above 60, but yes we have a lot of members in Goa जो अभी उनकी एज 65-70 हो चुके हैं और उनके आशीर्वाद के बिना हम आगे जा ही नहीं सकते. हमारे मोटिव्स एक गोवा का एसोसिएशन का एक मेन मोटिव है कि गोवा का जो केटरिंग मार्केट है उसको बहुत ज़्यादा लेवल पे अपग्रेड करना है. गोवा की पहचान हम बोलते हैं कि फिश करी और राइस है, लेकिन आई विल टेल यू वन थिंग, गोवा का मार्केट अभी जिस तरीके से अपग्रेड हो रहा है, गोवा के जो यंगस्टर्स केटरर्स जिस तरीके से काम कर रहे हैं केटरिंग मार्केट में, ये देख के बहुत ही एनकरेजमेंट फील होता है. वी आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू जस्ट प्लेन राइस एंड प्रॉन्स करी. नाउ वी आर ट्रेवलिंग वर्ल्ड, वी आर सीइंग लॉट ऑफ डिशेस एंड वी आर ट्राइंग टू मेक लॉट ऑफ इनोवेशन इन व्हाटएवर बुफेज वी मेक. लेकिन कंपेयर टू इंडिया मार्केट, गोवा का मार्केट थोड़ा अलग है. मतलब in Goa there is not much demand for lavish buffets, but जिस तरीके से हमारे यंगस्टर्स गोवा में काम कर रहे हैं, लोगों को भी अभी दिलचस्पी बढ़ रही है और लोग पूछ रहे हैं अरे भाई और क्या दोगे आगे. एंड सबसे अच्छी बात यह है कि रेट भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं. आगे मैं एक बात और कहना चाहूंगा, और एक हमारा मोटिव है कि गोवा के जितने भी हम केटरर्स है एक दूसरे का एक सहारा बनके हुए काम करते रहे. वी वांट टू प्रोवाइड अ हेल्पिंग हैंड टू ईच अदर. पहले था कि गोवा में यूनिटी नहीं थी, देयर वाज नो एनी प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन यूनाइटेडली रेज आवर वॉइस. लेकिन आज एक प्लेटफॉर्म बन गया है जिधर से हम एक आवाज उठा सकते हैं. और सबसे बढ़िया एक बात, गोवा में कोई भी छोटा या बड़ा कैटरर नहीं है, गोवा में सब कैटरर ही कैटरर है. और एक मैं बात कहना चाहूंगा गोवा केटरर एसोसिएशन के सिलसिले में, जैसे मैंने मेरा स्पीच शुरू करते वक्त ही बोला था कि गोवा के लोग इधर से नहीं, गोवा के लोग इधर से सोचते हैं. आज आप लोग सब एक साथ हुए हैं. पहले तो आप एक दूसरे को जादू की जप्पी देके एक हो जाइए. जादू की जप्पी दीजिए एक दूसरे को. ये जादू की जप्पी से मेन मेरा भावना है कि आपको आज से लोगों को देना है, लेना कुछ नहीं है.
आज से आप लोगों को केटरर्स भाइयों के गोवा केटरर्स एसोसिएशन को हमेशा कुछ न कुछ देता रहना है। आपसे आज से एक्सपेक्टेशन बढ़ गई लोगों की, तो आज से ही आपको एक कसम लेनी है कि भाई आज हम पूरे ही गोवा एसोसिएशन के लिए समर्पित है। थैंक यू वेरी मच। एक बार बैठिए। रियली कहूंगा कि आज गोवा तो शब्द ही ऐसा है कि किसको ही पूछ लो, मम्मी को पूछ लो, बीबी को पूछ लो, गर्लफ्रेंड को पूछ लो, गोवा आने के लिए तैयार हो जाती है जब भी बोलो। गोवा के शब्द में ही जादू है, गोवा के शहर में ही जादू है कि आज देखिए इतनी बड़ी संख्या ये गोवा में एजीएम में तो हुई है। अगर हम गुजरात में बोल देते या कहीं होते तो इतना क्राउड शायद नहीं होता। तो आज ये गोवा का ही है कि बोल रहे थे कि आज इतने सारे लोग आज गोवा इतना दूर एक एजीएम के लिए आए हैं। सबको मेरा एक बार फिर से शुक्रिया अदा है। आज मैं कहूँगा कि आज गोवा एसोसिएशन ने जो आज ये एजीएम में हमारे लिए किया है, रियली उसके लिए कोई शब्द नहीं है बेसिकली कि आज पहले दिन से हम जब इनके साथ जुड़े, जब एजीएम करने के लिए, तो इन्होंने पहले दिन से पूरी कमेटी जो आज है एकजुट होकर उन्होंने बोला भाई नहीं, इस बार हम करेंगे और हम पूरे सारे कैटर एक साथ है और हम देख रहे हैं कि सारे कैटरों ने पूरा धन मन धन से इस एजीएम के लिए काम किया है। I take great pleasure to congratulate them because normally there is always a competition in the business. As a result, there is never a unity among the professional businessmen. But here I take great opportunity to congratulate Mr. Padosh Amonkar, Mr. Abhijit Teli, Mr. Kundan Hogeri. He is very senior father also who takes very keen interest in innovative services to the customers. Thank you very much, Shrimati Mrs. Ashwini Thakur. He is a part of our today's celebration. डाइस पे बैठे हुए आज के प्रोग्राम के गोवा केटरर्स एसोसिएशन के ऑफिस बेयरर्स, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया केटरर्स के खास अतिथि जो डाइस पे बैठे हुए हैं, इधर हाज़रीन हिंदुस्तान के अलग अलग राज्य से आए हुए जो केटरर्स हैं, उनको मैं गोवा की तरफ से सबको बहुत बहुत आवकारता हूँ। इधर के जो आज की जो एंकर थी, मास्टर ऑफ सेरेमनी, उसने अभी अभी बताया कि मेरे से बेहतरीन आपके समक्ष कोई चीफ गेस्ट आज के फंक्शन के लिए योग्य नहीं था, मगर मुझे लगता है कि मैं आपसे भाग्यशाली हूँ
कि आज के आपके इस गोवा केटरर एसोसिएशन की स्टैब्लिशमेंट लॉन्च के एक ऐतिहासिक मोमेंट के साथ मैं जुड़ा हूँ। मुझे बताने में ज़्यादा खुशी होती है कि जब गोवा एसोसिएशन के केटरर्स एसोसिएशन के ऑफिस बैनर्स 1-2 हफ्ते पहले मेरे पास ऑफिस में आए थे अर्जी लेके कि हम ऐसा हमारा केटरिंग एसोसिएशन की स्थापना करते हैं और वो चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर मैं उनके साथ मुख्य अतिथि तरह के भाग लूं। तब मैंने उनको बताया कि मैं इस अवसर का बहुत समय से इंतजार कर रहा था। इंतजार इसलिए कर रहा था कि हम जिस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, जो फूड एंड ड्रग्स के रेगुलेटर के नाते हमको कोई नज़दीक नहीं रखता है, क्योंकि हमसे एक कोस दूर रहते लोग। मगर गोवा में हमने ऐसी रीत की छवि बनाई हुई है कि हम सभी के साथ पार्टनरशिप में काम करना है। गोंयान सध्या जो एक बिझनस जो फामाद आसा तो म्हळ्यार केटरिंग बिझनस. आता फामाद इतल्याच खातीर कारण बऱ्या तरेचे बऱ्या क्वॉलिटीचे फूड आमचे गोंयचे केटरर्स दिता. आमच्या बरोबर व्यंकटेश शिल्लराच्यान बीजे बाब आसा. नमस्कार आनी येवकार तुमच्या आमच्या शोन. नमस्कार. सगळ्यान पयलीं म्हाका दिसता की एकमेव बिझनस जो फ्लरीश जाता सद्या तो स्टेबल उरपाक जाय. त्या खातीर तुमच्या दृश्टीन कितें दिसता तुमकां, कितें करपाक जाय? आतां सद्याक आमकां गोंयान जो प्रॉब्लेम आसा सगळे कडेन तो लेबरचो प्रॉब्लेम आसा आनी आमचे जे हे केटरिंगचो धंदो आसा तो सगळो अनऑर्गनायज, म्हणजे लेबर सगळो अनऑर्गनायज आसा. सो आमी हे मेन जे असोसिएशन जे आमी फॉर्म केलां ताचो एम आमचो असो आसा की सगळ्या ह्या धंद्याक एक डिग्निटीक मेळपाक जाय. खंय तरी केटरिंग करता तांकां एक बाबा मंच मेळपाक जाय आनी डिग्निटी मेळपाक जाय. दुसरी गजाल, जे आमचे बरोबर लेबर आसा, जे आमचे बरोबर आमी जसो आमचो धंदो वाडयता तेय आमचे बरोबर वाडटात, त्या खातीर तांकां एक ऑर्गनायज सेक्टरान हाडपाक, तांच्या खातीर आमी जे भारत सरकारचे आतां प्रोग्राम आसा स्कील इंडिया, ताजे अंडर आमी खूब प्रोग्राम राबोवपाचे आसा की तांकां आमी ट्रेनींग दितले, तांकां हायजीन सेफ्टी स्टँडर्ड सगळें शिकून तांकां एक बाबा खंय फाल्यां आमची ती सर्टिफिकेट दिवन तांकां आनी खंय बरे कडेन जॉब मेळून तांचोय जो इनकम लेवल आसा किंवा तांचे जे प्रोफेशनल अपलिफ्टमेंट जे जावपाक जाय त्या हातूंतल्यान आमी करपाक सोदता. स्टेबल उरपा खातीर आनीकूय प्लॅन्स तुमचे कितें आसतले? स्टेबल उरपाक म्हळ्यार पयली गजाल म्हळ्यार आमी खुबशे कॅडर आमकां अजून जॉयन जावना, तांकां आमी जॉयन करून घेवपाक आमचो पयलो प्रायोरिटी आसा. आमकां ही लॉन्च आशिल्ल्या कारणान ह्या एजीएमान आमकां हय टायम खूब कमी आशिल्लो, म्हणून आमी जे कोण आमचे बरोबर आयले तांकां घेवन आमी पयली